कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर कारवाय कित्याक केली ना असो प्रश्न सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याचो SP आनी पुलीस निरीक्षकाक विचारला। ह्या विशीं सत्र न्यायालयान दोगांकूय नोटीसी काडल्या। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी एप्रिलाच्या 19 तारखेक जातली। काशीनाथ शेटये सयत 6 जाणांनी ह्या प्रकरणात ACB कडेन कागाळ केल्ली। उपरांत तांणी सत्र न्यायालयातूय दाद मागिल्ली। फायल क्लियर करपाक एका मंत्र्याक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लो। पांडुरंगाच्या आरोपा उपरांत 20 खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी भ्रष्टाचार विरोधी फाट्या कडेन कागाळ करून चवकशेची मागणी केल्ली। पूण भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तांणी सत्र न्यायालयात दाद मागिल्ली। बुधवारा सत्र न्यायालयात ही केस आयली। सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणात ACBचो पुलीस अधीक्षक तशेंच पुलीस निरीक्षकाक नोटीस काडून कारवाय कित्याक केली ना असो प्रश्न विचारलो। हे विशीं फुडली सुनावणी 19 एप्रिलाक जातली। भारतीय न्याय संहिते प्रमाण कागाळ जाली काय मुळाव्या तपासा खातीर पुलिशे कडेन 14 दिसांचो वेळ आसता। ह्या 14 दिसांनी तांणी तपास केलो ना जाल्यार ती आपुणच FIR जाता अशें काशीनाथ शेटये सांगता। मडकयकारान थोडे स्टेटमेंट काडलेले न्ही, ते खरे काय खोटे आनी कितें कोणाक पयशे दिल्या कितें दिला आनी ओगीच खंयचे सगळे मिनिस्टर पयशे करता अशें ताणें म्हणलेलें। सो अशें आमी कंप्लेंट केली की ताणें कोणें जर पयशे घेतल्या जाल्यार इट शूड बी ऑफेन्स शूड बी रजिस्टर्ड म्हणून। आनी मागीर आमी पयलीं आमी PIक दिली एंटी करप्शन ब्युरो आनी मागीर आमी SP ACB ताजी एक हें केलें परती कॉपी दिली 2 दिसांनी वचून आनी दे हॅव नॉट रजिस्टर्ड द ऑफेन्स किंवा प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी स्टार्ट करूंक ना म्हणून आमी तांचे कोर्टान गेले की बाबा हे खरेंच पयशे घेतल्या कितें घेतल्या ना जाल्यार अंडर 217 BNS आनी 212 BNS ताजेर कंप्लेंट जावंक जाय ती फॉल्स कंप्लेंट म्हणून। नाजाल्यार प्रत्येक जाण फाल्यां कोणाचेर आळ घालतले। आतां ह्या दिसांनी हें जालां तें कोणी आळ घालता कोणाचेरूय काय प्रूफ ना, बेश्टे घेना आसतना सुद्दां घेतला म्हणटा। सो इनोसंट मनीस तातूंत त्रासान पडूंक जायना अशें आमचें म्हणणें। सो वी हॅड आतां फायल्ड केस देन इट वॉज रजिस्टर्ड एंड नाव नोटीस हॅव बीन इश्यूड बाय द स्पेशल जज ऑफ प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑन 19 एप्रिल at 10 o'clock। केन्ना पर्यंत रजिस्टर बी कर म्हटलं ते रजिस्टर न्ही, तांकां नोटीस काडल्या तांणी कोणाक PIक आनी हे तांकां विचारता ते कित्याक करूंक ना किंवा ते प्रिलिमिनरी तांकां प्रिलिमिनरी 14 दिसाचो टायम मेळटा करपाक आनी ती प्रिलिमिनरी आमी कंप्लेंट दितकूच 14 दिसाचो टायम आहा एज पर BNSS। सो तांणी जर ती 14 भितर ती प्रोड्यूस करची पडटली नाल्यार ताणी FIR ऑटोमॅटिकली FIR रजिस्टर करतली। नेक्स्ट हियरिंग ते येतले PI आनी SP तांचो PP आज तांकां सांगला न्ही तांचे येतले आनी दे वील फायल देयर रिप्लाय ते कित्याक करूंक ना नाल्यार कितें आसा तें कळटलें न्ही लोकां फुडें येतलें नाल्यार हे अशेंच बंद जावपाचें काय जावचें। नेक्स्ट 19 एप्रिल 10 o'clock। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।